लोकसभा निवडणुकीच्या त्या सत्राच्या येणाऱ्या 23 एप्रिलाच्या निवडणुकीसाठी परत एकदा हांगा उबे रावपाची ह्या मतदारसंघात उबे रावपाचो चान्स आनी संदी आमकां पार्टीन दिल्या। त्या अनुषंगान 20 मतदारसंघांक प्रवास करपाचें काम जे आसा तें आमी सुरू केल्लें आसा। हाच्या फाटीं तशें काही मतदारसंघांनी रावंड जाल्यात, वचप जाला, परंतु इलेक्शन म्हणून सगळे 20 मतदारसंघांक परत एकदा अशा तरेचो प्रवास सगळे जे पंचायत सरपंच पंच इतर सगळी जी मंडळी आसा तांकां मेळपाची संदी ह्या हातूंतल्यान मेळिल्ली आसा। आज कुमारजुंवे मतदारसंघाचो प्रवास आसा। सकाळीं 9 आमी सुरू केले बायंगिणीच्या देवाक नमस्कार करून। आज आतां दिवाळी आसा, दिवाळी जाल्या नंतर फुडल्या पंचायतीक वचप जातलें। गेली 4 टर्माक उत्तर गोंयच्या लोकांनी भरघोस मतांनी आमकां निवडून दिलो, आशिर्वाद दिलो आनी एक ह्या मतदारसंघाचो एक वेगळो इतिहासच निर्माण जाल्लो आसा। आनी हे सगळे ह्या मतदारसंघाच्या जनतेमुळे लोकांमुळे तांणी जो विश्वास आनी आशिर्वाद आमकां दिलो त्या हातूंतल्यान खुबश्यो गोश्टी आमकां करपाची संदी मेळ्ळी। खासदार निधी आसतलो ताजो उपयोग आसतलो, अन्य मंत्रालयांतून वेगळी वेगळी कामां आनी उत्तर गोवा तशेंच संपूर्ण गोंयाचो विकास करपाची संदी ह्या माध्यमांतून मेळ्ळी। आज नेतृत्वान परत एकदा विश्वास आमचेर दवरलेलो आसा। परत ह्या मतदारसंघाची तिकीट ही दिल्ली आसा आनी कार्यकर्त्याच्या आदाराचेर बळाचेर सगळ्यांच्या आशिर्वादान परत एकदा हो मतदारसंघ आमी भारतीय जनता पक्षा कडेन दवरतले असो पूर्ण विश्वास आसा। कारण जे कार्यकर्ते आज पळयतात की सगळे आपले कामकाज सोडून सगळे सोडून आमकां ही फुडले निवडणुकी जिखूंक जाय ह्या भावनेन आज सगळे संमिलीत जाल्ले आसात। वेगवेगळ्या जी जबाबदारी तांचेर दिल्ली आसा, बूथ प्रमुख म्हणून इतर सगळे पन्ना प्रमुख म्हणून हे सगळे आपले परीन जबाबदारी पूर्ण करतात आणि लोकांशी गाठीपिटी घेऊन संपर्क साधपाचो प्रयत्न ते करतात। आणि म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की तांच्या ह्या कामाच्या आदाराचेर, तांच्या बळाचेर, तांच्या सामर्थ्याचेर आमी मतदारसंघ भोवमतान आमी निवडून परत एकदा ह्या मतदारसंघाचे लोक आमकां निवडून दितले। आज श्रीपाद भाऊन कुमारजुंवे मतदारसंघान आपलो प्रचार सुरू केला। त्या प्रचारान सगळे दिवाडकार बरो सपोर्ट आहा, तशेंच बूथ कार्यकर्त्यांनी बरो हे प्रचार जोरान केल्लो आसा। आयज लोकसभेच्या इलेक्शनाक आमी आयज श्रीपाद भाऊ बरोबर दौरो जो सुरू केल्लो आसा बायंगिणीच्यान, तो म्हाका अशें दिसता की जे भाऊने भाऊचो आमचेर विश्वास आसा तसोच आमचोय भाऊचेर विश्वास आसा आनी भाऊक जे आमी सगळे मतदार संघाचे सगळे कार्यकर्ते जे जमलेले आसा तेणी म्हाका अशें दिसता की भाऊ मतांनी आमी तेका निवडून हाडटले आनी भाऊ मतांनी निवडून निश्चित येतलो हे म्हाका पुरेपूर गॅरंटी आसा। सरकार आनी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जावप हे अत्यंत म्हत्वाचें आसा। त्या खातीर मतदारांनी जो देशभर निश्चय केल्लो आसा तातूंत भारतीय जनता पक्षाचो विजय हो निश्चित आसा। देशभर म्हटल्या नंतर आमच्या गोंयांत सुद्दां ह्या मतदारसंघान खास करून उत्तर गोवा मतदारसंघान जे आमचे उमेदवार आसा श्रीपाद भाऊ याचे व्यक्तिमत्व सगळ्यांक एक सर्वसामान्य व्यक्तिमत अशें सगळ्यांक खबर आसा आनी त्या खातीर त्याचो विजय हो निश्चित जाल्लो आसा। फक्त आज आमकां गरज आसा कार्यकर्त्यांक काम करपाची, ती मतधिक्य ताचे वाडोवपाची। खुबश्या मतदारसंघांनी प्रचार फेरी जाल्ली आसा आणि खूब बरो असो प्रतिसाद ह्या सगळ्या हातूंतल्यान लोकां कडल्यान आमकां मेळटा आणि ह्या फावटी परत 5वी टर्म लोक दितले अशें दिसता।